कोलवाळ जेलींतल्यान गवळी वखदांचो वेव्हार चलता। हाचे वयल्यान गृह खातें, कायदो आनी सुवेवस्था कशी अपयशी थारल्या तें कळटा। गवळी वखदांचो वेव्हार थेट जेलींतल्यान चलता ही बाब गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपी अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी एल्वीस गोमसान केलां। कोलवाळे जेल चालीक लावपी हांवूच आनीक हें जें कितें आतां आयकूंक मेळटा तें खरेंच म्हणजे बरेंशें अशें आयकूंक मेळना जेल एडमिनिस्ट्रेशना बद्दल आनी गोंयचें नांव बाद जाता हितून भितर। हें गोंयचें नांव राखपा खातीर सरकारान खरें म्हणजे पावलां मारूंक जाय आशिल्लीं। खरें ताणें आतां सिव्हील जे ऑफिसर्स हेड करताले वो डिपार्टमेंट ते काडून आतां पुलिसांच्या हातान दिल्ले, तरी सुद्दां कांय सुदारणा जायना। मेन म्हणटा तें कितें आसा, आतां एकच जेल आसा गोंयां भितर, एकच जेल प्रिमायसीस। हांगा सड्यार जी जेल आशिल्ली ती ताणें बंद उडयली म्हणटा। कित्याक बंद उडयली इतलीं वर्सां आय डोंट नो। ताचें खरें म्हणजे रेनोवेशन करून थंय बी एक जेल रेडी करून दवरूंक जाय आशिल्ली। आग्वाद ताणें ती आतां प्रायवेटायज केली म्हणटा। आनीक म्हापशा जो ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्लो, मडगांव ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्लो तो बंद उडयलो म्हणटा। हे सगळे कडेन अशें सॅटेलायट जेल कित्याक जाय? कित्याक जेन्ना अशे प्रसंग येता आनीक आतां एकाच जेलीन आसल्या कारणान खुबशे जे नेटवर्कींग जाता भितर, वीच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टाफ ऑल्सो टू मॅनेज, तेन्ना ते इंटेलिजन्स यूज करून कांय लोकांक फोडचें पडटा। कांय जेल जे हितून आसा भितर आसा तांकां सेपरेट करचें पडटा, तांकां दुसरे जेलीन धाडचें पडटा। हें आतां हांव पळयता ते भशेन इज एन ऑर्गनायज रॅकेट। सगळ्यांकूच पयशे मेळटा आसतले, खोलायेन चवकशी जावपाक जाय। जर ऑफिशियल्स इनवॉल्ड आसा तांकां कडक पनिशमेंट जावपाक जाय आनी ना जाल्यार हें चड आतांचें बारे वयतलें। जेलीन बसून जर ड्रग नेटवर्क चलयता, ही गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या ह्या सरकाराच्या अंडर, हें खरेंच एक लजेची बाब।